प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट मारलो की आपण येता त्या सरकारान ताका कशें सोपन पडलें तें खबर ना की तो सरकार घडयतलो म्हणून, पण येता त्या सरकारान आपूण 30,000 जॉब दितलो म्हणून. म्हाका प्रमोद सावंताक एकूच विचारपाचें आसा, फाटली 2.5 ते 3 वर्सां तुवें कितले हजार जॉब दिले काय म्हणून. आणि जॉबाचो प्रश्न जेन्ना येता, इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता तेन्नाच जॉबाचो इश्यू कित्याक वयर काडटात काय म्हण तुमी. अशें जाला की तुमी बारीक नोट करा, हेज्या पयलीं बी जेन्ना वेंचणूक आशिल्ल्यो तेन्नाय तुमी काडटात इलेक्शना टायमार जॉब्स आउट करतात, आनी जॉब्स आउट करता अशें करता की लागीं पावता पावता प्रोसिजर कोड ऑफ कंडक्टा टायमा कडेन दवरता, आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतकच स्थगीत म्हणटा सध्या स्टॉप दवरतात, आनी मागीर म्हणटा इलेक्शन दुसरें सरकार येतकच, आमचो सरकार येतकच कोणाचें प्रोसिजर जाला तांकां घेतले म्हणटात. हे क्लियर कट ब्रायब करप जॉबाचे तर्फे किंवा वोटर्सांक युथाक ब्लॅकमेल करप की बाबा तुमी आमकां मतां घातल्यार ही जॉबां जी आमी आतां काडला ती तुमकां मेळटली, म्हणल्यार एक खंय तरी खोटें आश्वासन दिवप आनी खंय तरी कॅरट दाखोवप युथांक की बाबा तुमी आमकां मतां घातली. आतां कशें आसता की समज म्हाका जॉब दिलो आनी म्हाज्या लिस्टार नांव आयलां, अशीच गोश्ट जाला. आयज जी फाटली 2-3 लिस्टां आउट जाला ताका प्रोसिजर आसता, मेडिकल आसतलें, डॉक्युमेंटेशन आसतलें, हेच कामां करपाक वतलो म्हयनोभर, आनी ह्या म्हयनोभरा भितर येतलो कोड ऑफ कंडक्ट. पूण जेन्ना ही जे नांवां आयलां, 1,200 सुमार पोस्ट आयला, कसले पोलिसानूच धरा तुमी, 1,200 जॉब्स, तेंचे बरोबर तेंची फॅमिली, तेंची शेजारी, तेंचे सोयरी, तांकां खंय तरी बांदून दवरप, इनडायरेक्टली ब्लॅकमेल करप की बाबा तुमी समज आमकां मतां दिल्यारच ही जॉबां जी लिस्टार आयला ती प्रोसिजर मुखार व्हरून तुमकां जॉब मेळटलो. अशें हेज्या पयलीं घडलें आसा, आनी हेज्या मागीर अशें जाता की ती स्क्रॅप जाता. कितलेशे भुरगे अशे हेतून वता की बाबा आपल्याक जॉब मेळटलो, हो सरकार आयला, आपल्यान ही मतां घातली जाल्यार आपूण मतां सरकार निवडूपाक घालना पूण आपले जॉब मेळपा खातीर घालता, अशें तेंच्या मनान घातलें वता. समज प्रमोद सावंतान जें सांगिल्लें की आपूण येता त्या 5 वर्सांत 30,000 जॉब दितलो, जाल्यार 2.5 वर्सां भितर गोंय अनएम्प्लॉयमेंट रेटी भितर पुराय देशान दुसऱ्या नंबराचेर आयलो कित्याक. आयज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे कडेन युथाक टार्गेट केल्लो गेल्लो वता. आतां तुमी पळया, समज प्रमोद सावंतान क्लियर करपाक जाय जेन्ना जॉब दिल्ले ते जॉब आयज फाटल्या आमच्याच पक्षान काडला जॉब स्कॅमाचे बद्दल. तुमी खंयचे क्रायटेरियाचे जॉब दितात? तुमी जॉब दितात जाल्यार तुमच्या कार्यकर्त्यांक दितात, तुमच्या आमदारांक किंवा तुमच्या मंत्र्याच्या सोयऱ्यांक दितात. आनी अशें जाता की जेन्ना ही परिस्थिती अशी जाता तेन्ना तुमी पळयला ते जीएमसीन पळयला ते सिच्युएशन, येता सकाळी सायन मारता किंवा कोण सायन मारता, दुसऱ्या दिसा कोण आसत ना थंय. सो तुमी जॉबाक घेता ते तुमच्या आनी आमच्या लोकांच्या सेवे खातीर घेता काय तुमच्या पक्षाच्या किंवा तुमच्या निवडणुकेक कार्यकर्ते म्हणून घेतात. आनी अशें जालां की खरे जेन्युन जे यूथ आसा, जे तांकां खरे जॉबाची गरज आसा, ते आयज यूथ खंय तरी ह्या जॉबाच्या कॅरटाच्या एका बळी पडिल्ले आसा. आयज खुबशे अशी गोश्टी घडला की खुबश्या वाठारांनी एज्युकेटेड किंवा केपेबल यूथ आसा ते सगळे एग्जामी दिता, पेपरार एड आयिल्ले तितली एग्जामी दिता, पूण एंड ऑफ द डे दिसता तांकां की बाबा पेपरार आयिल्ले ते एडान आपूण सगळे क्वॉलिफाय जाता, पूण थंय पावतकच आपूण सिलेक्ट कित्याक जायना. अशें दिसता की आपूण खंय तरी गॉडफादर आपल्या कडेन ना. आनी खुबशी गोश्टी जावपाची आसा. तुमी हरशी पळोवपाक गेल्यार जॉबा वांटप वता, ह्या आमदाराक इतली जॉबा, त्या आमदाराक तितली जॉबा, त्या आमदाराक. आतां तुमी करतले कितले, खुबशे तुमचे आमदार हांगच्यान थंय उडी मारिल्ले आसा. तांकां जे तुमी आश्वासनां दिल्ले जॉबा वाडटले म्हणून, ती जॉबा तुमी स्क्रॅप करतले काय कितें? सो व्हडलेशे क्वेश्चन मार्क जाल्ले आसा की हे जॉबाचेर तुमी जेन्ना इलेक्शन जिखपाक सोदतात, हेजेर जॉबाचेर तुमी जेन्ना इलेक्शनाचो तुमचो जो मुद्दो जाल्लो आसा की बाबा ह्या इलेक्शनाचे एम्प्लॉयमेंटाचे आमी इलेक्शन जिखतले, जाल्यार विसरून घेयात. गोंयचे यूथ किंवा तरणाटे शिकले तुमचे ही अशें जाताले की इलेक्शना म्हाका दिसता मोदीन केल्लो 15 लाखाच्या की व्हडल्या जुमला हो जुमला आसतलो 30,000चो. सो हितून क्लियर कट वता, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. आनी हेज आम आदमी यूथ विंग हेजेर ह्या इश्यूचेर, हो इश्यू जॉब्साचो इश्यू, जो स्कॅम आसूं, जो कॅरट दाखोवपाचो इश्यू आसूं, खरे जस्टीस गोंयच्या युथाक एम्प्लॉयमेंटाचे करपा खातीर
आम आदमी युथ विंग तशें आम आदमी पार्टी सदांच रस्त्यार झगडटली आनी कायदेशीर जॉबां मेळपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो.